Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Dr. Ketan Bhatikar Spark, Healthmate Homeopathy and Indian Red Cross Society in association with Auspicio Blood Bank या महिन्यात मे पासून आमचो 5वो ब्लड डोनेशन कॅम्प आणि आज आमच्या डॉक्टर केतन भाटेकर स्पार्क स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी एक्वा रिहॅब सेंटराक 7 वर्सां जाता. त्या निमित्तान 14 जुनाक आमी वार्षिक हो कॅम्प चालू केल्लो आशिल्लो आणि सुदेशबाब नार्वेकार हांचो आमकां आदार लाभलो. हो कॅम्प ऑर्गनायज करपाक आमचे एक्स कावन्सिलर शिवानंद सावंत आणि डॉक्टर कौतुक भाटेकर हांचो कंप्लीट सहभाग, त्याच प्रमाणे आसिफ जॉन्सन हांच्यांनी भुरग्यां बरोबर कोऑर्डिनेट केले. आज आमी एटलिस्ट 50 तरी डोनर्स एक्सपेक्ट करता, कित्याक खूब ब्लड डोनेशन कॅम्प जाल्ले आसा, तरी ब्लड शॉर्टेज आसा. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले लोकांनी ब्लड डोनेट करचे आणि लायफ सेव करचे. त्याच प्रमाणे वॅक्सिनेशनाचे आतां 18 ते 44 वर्सांचे वॅक्सिनेशन ओपन वॉकिंग चालू जाल्लें आसा, ताचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो आणि 1 ते 2 म्हयन्यान कंप्लीट गोंयभर सगळ्या लोकांनी वॅक्सिनेशनाचो लाभ घेवन कोरोना मुक्त जावपाक, हे पॅन्डेमीक फायट करपाक गव्हर्मेंटाक आणि स्वता दोगांयकां मदत करता. I saw the World Blood Donor Day in Manhattan, Pakistan. And on this day, there was such a theme of give blood and keep the world breathing. आम्ही पळयतात की आख्या संवसारान फक्त कोविडच न्ही, कॅन्सराची केस, ॲक्सिडंट, प्रेग्नन्सी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, एनिमिया, हे खूब केसी आसात आणि प्रत्येक केजी रक्ताची गरज पडटा. पण कोविडा खातीर रक्ताची ब्लड बँकान रक्ताची कमी आसा, कित्याक लोक दितात फुडें डोनेट करपाक. तांकां दिसता जे हॉस्पिटलाक ब्लड बँकान येता तांकां कोविड जाता. तो हांव सगळ्यांक अपील करता की विमाची अशें कांय ना, तुमी तर एलिजिबल आसता फुडें येवचें आनी डोनेट करचें. आतां वीथ रिलेशन कोवीड वॅक्सीन, जे कोणें वॅक्सीन घेतला दे हॅव टू वेट फॉर 14 days बिफोर दे डोनेट. आनी जेन्ना जे मनशाक कोवीड जाला असिम्पटोमॅटीक आशिल्लो जाल्यार वेटिंग पिरियड इज 28 days. So these two things I would like to stress. One is vaccination, post-vaccination, COVID vaccination, you have to wait for 14 days and recovery from COVID is 28 days before you donate. So once again, I thank the organizers for organizing this camp. It is these camps that help us to sustain our blood banks.